नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। युती जाय जाल्यार मुख्यमंत्री बदलात, पार्सेकारांत मोगोचो तेंको ना, मोगोची अट। 11 तारखेर मोगो फोडटा प्रचाराचो नाल, मुख्यमंत्री म्हणटात 2 वर्सां राविल्ले कोणाक। दुधाचे सोसायटीनी फॅट मशीन एक्सपोजीन, वेट्स अँड मेजर्स, FDI एक्सपोज। सोसायटी म्हणटा फॅट मशीन मोडला, वेट्स मेजर्स FDAन केन्ना नजर सुद्धा घाल्ली ना। गोवा सुरक्षा मंच प्रजा पार्टीचे 3 उमेदवार, दिवचले राऊत, कुडचड्यार श्याम, म्हापशा सावंत। मंच म्हणटा सरकार आयल्यार अर्थीक शिस्तीक प्रायोरिटी, मोगोन जाय जाल्यार येवचे। नोटबंदीचो म्हयनो, कॅश क्रंच, ATMांनी लायनी चालूच। सरकार कॅशलेसावेल्यान लेस कॅशाचेर, डिजिटल ट्रान्झॅक्शनाचेर केंद्राच्यो डिस्काउंट स्किमी। दुसरे वटेन बँकांचेर ईडीच्यो रेडी चालूच। बीजेपीन मुख्यमंत्री बदलचो नाजाल्यार युती शक्य ना म्हणून मोगोन स्पश्ट केला। पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हणून 2012 बीजेपी कडेन युती केल्ली। युती जातली जाल्यार मुख्यमंत्री पयलीं बदलात। पार्सेकाराक मोगो तेंको दिवंक शकना म्हूण दीपक ढवळीकार मोगोचे केंद्रीय समितीचे मिटिंगे उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। मोगो 11 तारखेर माड्डोळा प्रचाराचो नाल्ल दवरता। मुख्यमंत्री म्हणटा फाटलीं 2 वर्सां जालीं मोगो कोणाक राविल्ले। आम्ही काम सगळ्या मतदारसंघात केल्ले आसा। आम्ही आमची तयारी दवरपाचे ठरयल्ले आसा। युतीची बोडली अजून बसून खंयच फुडें वचूं ना। भाजपाची आम्ही वाट पळयता आणि काही निर्णय आमचे ह्या केंद्रीय समितीत जाल्ले आसा। कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहिता लागसर हे निर्णय आम्ही राखून दवरिल्ले आसा। तुम्ही कितली जागा मागतले भाजप कडेन? भाजप कडेन जागो आम्ही पयलीं मागिल्ल्यो, पूण केंद्रीय समितीचे म्हणणें दुसरेच आसा। त्या खातीर थोडे निर्णय आमी राखून दवरल्या। युतीची बोडली भाजपा कडेन जावं ना, आमची थोडी कंडिशनां आसा। आमी भाजपा कडेन 2012 युती केल्ली तेन्ना आमी गडकऱ्या कडेन उलोवन ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जर आसतलो जाल्यार आमी युती करतले अशें आमी त्या वेळार तांकां संकेत दिल्ले। त्या प्रमाणे 2012 मनोहर पर्रीकर लिडर जाले। त्यांच्यातलोच एक मुख्यमंत्री आमचेर लादलो गेलो। तुमकां विश्वासान घेवना ते? आमकां विश्वासान न घेता तांणी लादलो गेलो। तेन्ना आमचें अजून आव्हान आसा, अशें लिडरा अंडर आमी फुडें वचूंक शकना। हो केंद्रीय समितीचो निर्णय जाल्लो आसा। त्यांनी त्यांचो लिडर जाहीर करचो सारको, ताका शपथ दिवची आणि युतीची बोडली त्यांनी करची। शपथ दिवन त्यांनी करची, चेंज करचो अशें तुमचें हय, म्हणणें? आणि करची आणि त्यांनी हे करचें। कारण आमची युती ठरावीक आशिल्ली की मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतलो आणि आमी ती करतलो। सो हो मुख्यमंत्री अपयशी ठरला सगळ्या बरोबर वचपाक? एटलीस्ट युतीचो धर्म पाळनासतना ज्यांनी त्याने कारभार तरी चलयला आमकां विश्वासात घेवना। त्या खातीर केंद्रीय समितीचें अशें मत आसा की त्यांनी लिडर चेंज करचो आणि कोण तो योग्य लिडर दिवचो आणि त्या नंतर आणि गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा तुम्ही असल्या बरें जातलें म्हणून, त्या काय तुम्ही विचारात आसा? आमी अजून कोणाकडेन युतीची बोडली करूं ना। आमी अजून युतीच्या सरकारात आसा। कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहिता ज्या आदेश लागतली त्या आदेशानंतर आज घेतिल्ले सगळे निर्णयाची घोषणा जातली। मोगो पक्षाचे वर्चस्व हे 22 ते 23 मतदारसंघात आसा। आज आम्ही केंद्रीय समितीची जी बैठक आपयली ती बैठकीचो विषय इतलोच आशिल्लो की 11 तारखेर 4 वरांचेर मोगो पक्ष म्हाळशेक नाल दवरून आपलो प्रचार सुरू करता निवडणुकीचो आणि त्याच दिसा सांजची फोंड्या तिस्कार पहिली जाहीर सभा मोगो पक्षाची घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा।
याविषयी भाजपाक विचारल्यार ते म्हणटा ते सगळे कमेंटांची नोंद करून दवरता. तांकां जापो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी गोंय प्रभारी नितीन गडकरी दितले म्हणपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे नरसिम्हा रावान स्पश्ट केलां. I think this is an issue we have got to know. I think this statement was made today. We have the party affairs in the state are overlooked at the national level by Defence Minister Manohar Parrikar ji and Transport Minister, Infrastructure Minister Nitin ji Gadkari. I think they are the people. We take note of various comments made. They will respond in a suitable manner at an appropriate time. इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान मात दिपकांच्या आरोपांक सणसणीत जाप दिल्या. ताणें कितें राजिनामो दिलो म्हणून सांगलो आपल्यान का दितलो म्हणून सांगलो. म्हज्या पक्षांत काही गायडलायन्स आसात, काही सिस्टमी आसात आनी तितूंतसून आमचो नेतो जो आसा तो आमी ठरयतात. आमचे आमदार ठरयतात, पक्ष ठरयता. आमी दुसऱ्याच्या पक्षाचे ठरयनात. एमजीचो नेतो आमी ठरवचे ना. इतलें सादें ज्ञान आसूंक जाय. 2 वर्सां कित्याक रावले? स्पेशली पार्सेकार खंय युतीचो धर्म पाळिना. हे पळय, हांव कितें आसा हे आख्ख्या तमाम गोमंतकीयांक खबर आसा. हांव खंयचो काल आयिल्लो मनीस न्हय. हांव ल्हानाचो व्हड हांगा जाला. त्यामुळे हांव कितें आसा पळय आनी कसले धर्म पाळणारो आनी अधर्म कितें करणारो, धर्मान कोण वता आनी अधर्मान कोण वागता हे तमाम गोमंतकीयांक खबर आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, विजय ओमकार फळारी आनी तुकाराम मराठे. दुधाच्या सोसायटींनी फॅट मशीन एक्सपोजेन वेट्स अँड मेजर्स आणि FDA दोगांकय एक्सपोज केल्यात. प्रुडंटान केल्ल्या एक्सपोजे उपरांत नगरगांवच्या दूध सोसायटींतल्या स्टाफान आनीक एक धक्को दिलो. वेट्स अँड मेजर्स आणि FDAन खंय केन्नाच त्या दूध सोसायटीचेर नजर पसून घाल्ली ना. लायसनाक केन्ना सोसायटी तांचे कडेन वचूनात. मोडक्या खटाऱ्या फॅट मशिनाचेर दूधकारांची इतली वर्सां लूट चल्ल्या. एकाच गायी वा म्हशीच्या दुधाक गोवा डेअरीची फॅट मशिनां वेगवेगळ्यो फॅट दाखयता. दूधकारांक लुटतात म्हूण प्रुडंटान आयतारा एक्सपोजे केल्लो. फॅट मशिनां सारकी ना म्हूण FDA मंत्री उलयला. FDAक फॅट मशिनां चॅक करूंक लावपाची तयारी फ्रांसिसान दाखयल्ली. प्रुडंटाचे एक्सपोजेचेर सरकार रिस्पॉन्ड जाला खरो, मात आतां FDAचो आनीक एक एक्सपोजे मुखार आयला. प्रुडंटाची टीम नगरगांवच्या दूध सोसायटीत पावली. थंय केन्नाच FDA वा वेट्स अँड मेजर पावोंक ना. मशिनाचे कॅलिब्रेशनाचो प्रॉब्लेम तितल्याचेरच ना, ते मोडकेच मशीन वापरताले. एक्सपोजेचे उपरांत मेंबर आतां सांगता. तुमकां हांगा वेट्स अँड मेजर किंवा FDA वाले केन्ना हांगा येवन तुमकां इन्स्पेक्शन करतात? येवन इन्स्पेक्शन करिना. आमकां फूड अँड ड्रग्साचे आमकां तेंच्यान सांगला लायसन्स काडपाची गरज ना, ते कॅन्सल कराना. आणि वेट्स अँड मेजर वाले केन्ना मेजर वाले केन्ना हांगा येवंक ना आनी आमी केन्ना ते करूंक ना. पूण आतां आमी आमचो प्रयत्न आसा. आमी फाल्यां परवा आमचो सेक्रेटरी वचपाचो आसा आनी आमी ते फिल्शां मारून हाडपाचे आमी प्रयत्न करता. तुमी फाल्यां परवान वयतले. म्हणजे तुम्ही ह्याच्या आधी केन्नाच तुम्ही ते रिएक्शन हे करूंकूच ना की वेट्स अँड मेजरान वचोन ते बाबा करच्यो ह्यो गजाली, ह्यो तुम्ही केन्नाच करूंक ना? पूण आमकां काय खबरच नाशिल्लें आनी गोवा डेरीन केन्ना. पण गोवा डेरीनूय तुमकां केन्ना हे सांगलें ना? अशें सांगूंक ना. फॅट चेक करपाक आयिल्ले म्हूण कळिल्ले जाल्यार खंय बऱ्या मशिनान फॅट चेक करपाचें. म्हणजे नित्याचे दूधकारांक टोपी घालपाक वेगळी व्यवस्था आनी चेक करतल्यांक वेगळी. तेन्ना आमचें मशीन सारकें नाशिल्लें. पूण आमचे कडेन आनी एक मशीन आसा. जर तुमी आमकां जर सांगलें ते फॅट आनी काडपाक जाल्यार आमी दुसऱ्या मशिनार तुमकां दितले आसले. पूण तेन्ना तेच्या उपरांत आमी तें मशीन सारकें केलें आनी आतां आमची दोनूय मशिनां चलता आनी दोनूय तुमी केन्ना येवन चेक करूं शकता फॅट ही सारकी आसा का ना ती. गोवा डेअरी बरोबर दुधाच्यो सोसायटी, FDA आनी वेट्स अँड मेजर्स खातें एक्सपोज जाला. सोसायटींनी दूध घालतल्यांक दूधकारांक सध्या वाली ना. हो फक्त वाळपयच्या 2-4 सोसायटीचेच कारभार. गोंयभर कितें चल्लां? पार्सेकार सरकाराच्या राज्याक कल्पना सुद्धा आसा अशी दिसना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोवा सुरक्षा मंच आणि गोवा प्रजा पार्टी युतीन 3 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. दिवचले राऊत, कुडचड्यार श्याम, म्हापशां नंदन सावंत. मगोन जाय जाल्यार बरोबर येवचे. सरकार आयल्यार मंत्रिमंडळाचो आकार देंवयतले. महामंडळां, सोसायटी बोर्डांचो आंकडो अर्द्यान देंवयतले. प्रशासकीय सुदारणा आयोग नेमतले म्हणून मंच सांगता.
पर्रीकारान मार नेटान कॅशलेस गोवाची घोषणा केली, ताच्या उतराक खंय गोंय सरकारच वालोर दिना. पहिले एक आमचे रिएक्शन आसा की 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत गोंयचे सगळे आर्थीक वेव्हार कॅशलेस करतले अशें श्री मनोहर पर्रीकर बाबान जाहीर केले. तेच्या नंतर लगेच गोवा भाजपाचे राज्य पदाधिकारी, तातूंत मुख्यमंत्री सुद्धा आसा, ताणें उलटे विधान केले. गोंयच्या भाजप नेत्यां मदीं मनोहर पर्रीकरा बद्दलचो विश्वास जो आसा आनी श्रद्धा ही कमी जायत चल्लेली आसा. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाच्या बाबतींत, वेळेच्या बाबतींत वाद आसा. केंद्र एक म्हणटा, राज्य एक म्हणटा, आनी हें सरकार जें आसा सर्वसामान्य जनतेचें हित चिंतनारे नासून पयशेवाले आनी जमीनदारांचें हित सांबाळणारे मनोहर पर्रीकर आनी पार्सेकराचें सरकार आसा. सगळे रिणां वाडयल्या आनी कितें त्या संख्ये कडेन जाल्यार 4 पटीन भाजपा सरकारान हो भ्रश्टाचार वाडयल्लो आसा. की आमी आमचें सरकार येतकूच आमी मंत्र्यांच्या संख्येन कपात करतले. कमी मंत्र्यांची संख्या जी आसा ती आमच्या सरकाराची आसतली. त्याच बरोबर विविध राज्य मंडळां, बोर्ड आनी ह्यो सगळ्यो सोसायटी ज्यो ही सगळी कडेन अळमी कशी हें आसा उगवल्या, तातूंत जवळ जवळ अर्द्याचेर ही सगळी संख्या हाडटली. ह्या बोर्डांची आनी हे राज्य मंडळांची संख्या जी आहा ती अर्द्याचेर हाडटले, जेणे करून भ्रश्टाचार कंट्रोल करपाक एक मोठी मदत मेळटली. ह्या विमानतळाच्या संदर्भान ज्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो तातूंत सेमी स्किल्ड आनी अनस्किल्ड नोकऱ्यो ज्यो आसा त्यो गोंयच्याच युवकांक दिवपाक जाय अशी अट जी आहा आमी त्या प्राधिकरणाक घालतले. पयलें नांव आसा श्री पांडुरंग रावत, डिचोली मतदारसंघाचे गोवा प्रजा पार्टीचे आनी युतीचे अशे उमेदवार म्हणून हांव आज तुमचे समोर तांकां जाहीर करता. श्यामबाई सातर्डेकर जे आसा हे कुडचडे मतदारसंघांतल्यान गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून, नंदन सावंत गोवा सुरक्षा मंचाचे म्हापशाचे उमेदवार म्हणून घेऊ एक ब्रेक.